किती येयल्ले पळय आतां ते एग्रीकल्चर डॅमेज जालें तेचेर कितें हें केलां तुमी तेजेर? एग्रीकल्चराची आमकां नॉर्थाक चड डॅमेज जाल्लें आसा आनी हांवें पयलीं इंस्ट्रक्शन आमच्या डायरेक्टर म्हाका सगळ्यांक जेडीओक दिल्लें आनी जेडीओनी सगळे फिल्डार वचून आपले पर्यंत थंय म्हाका हांवें इंस्ट्रक्शन दिलें 17 तारखे पयलीं म्हाका सगळो रिपोर्ट दिया म्हणून 16 तारीख पर्यंत म्हणजे आयज ते ऑलमोस्ट सगळो रिपोर्ट म्हाका दिल्लो आसा पूण तेज्या भायर हांवें पळय जेन्ना हांवें स्वता वचून थंय पाणी केल्या विजीट केलें कित्याक जेडीओ रिपोर्ट दिता ते बरोबर आहा डिपार्टमेंट रिपोर्ट मेळटाच म्हाका पूण जेन्ना प्रत्यक्षात पाणी करप म्हळ्यार तुका थंयचो प्रेझेंट जो स्टेटस कितें आहा तें कळटा आनी खरेंच म्हाका वचून थंय भरपूर फायदो जालो कित्याक हांव ना म्हणल्यार तिनूय तालुक्यांनी म्हणून बार्देश पेडण्यां आनी बिचोली 3 तालुक्यांनी गेलो कमीत कमी 23-24 जाग्यांनी गेलो ज्या जाग्यार चड डॅमेज जाल्ले थंय आनी प्रत्येक जाग्यार थंय त्या भागाचे शेतकरी रावले त्या भागाचे आमदार आसले सभापती आसले आनी थंय हें करता आसतना म्हाका हे लॉस जाला त्याचे बद्दल माहिती कळलीच पण त्याच्या भायर आनीकय शेतकारांचे जे कितें प्रश्न आसलेले ते म्हाका उलोवन दाखयले म्हणटकीच एक ती विजीट ते लुकसाण जाल्यार तेजे बरोबरच हें करता आसतना त्या भागाचे शेतकऱ्यांचो प्रश्न कितें आसा हें जाणून घेवपाक थोडो टायम काडलो आनी म्हाका तांकां जाता तितली बेगीन म्हणटा अशें जी लुकसाण जाल्ली आसा तेंची तांकां हें दिवपाक जाय म्हाका कित्याक जर शेतकी खात्याक आनी शेतकाऱ्यांक जर प्रोत्साहन दितलें जाल्यार असलो केन्ना आकांत जाता असले केन्ना जेन्ना त्रास तांकां जाता तेन्ना तेंचे फाटीची खंबीर उबी रावपाक जाय जाल्यार आमी एक सायडीन म्हणटा कितें शेतकी वेवसायाक प्राधान्य दिवपाक जाय लोकांनी शेतां भितर फुडें येवपाक जाय युवा पिढींनी फुडें येवपाक जाय म्हणून म्हणटात आनी दुसरे सायडीन जर थंय ऑफिसाक बसून जर ते कार्य करपाक लागले काम करपाक तें शक्य ना म्हणून एग्रीकल्चर क्षेत्रांत हांवें काल सुद्दां स्वातंत्र्य दिसाक जेन्ना हांवें फ्लॅग होस्टींग जाले उपरांत मडगांव हांवें ह्याच तुजे भाशणाक उल्लेख केल्लो की शेतकी क्षेत्र जें आसा शेतकी खातें जें आसा शेतकऱ्यांनी हांकां उद्योग म्हणून पळोवपाची गरज आसा बरी इंडस्ट्री म्हणून जर पळयत आनी त्या तशें जर काम करीत तशें जर आमी तांकां सगळी साधन सुविधा दित आनी तशें जर शेतकरी घेयत जाल्यार खंय तरी आमी खऱ्या अर्थांनी शेतकी वेवसाय वाडोवपाक शकतात जाल्यार कितें जाता शेतकी वाडपाक जाय म्हणलें आनी तांकां जर ते एट्रॅक्ट जावपाक की तांकां जर जो पर्यंत कॉन्फिडन्स येयना शेतकऱ्यांक किंवा आयची युवा पिढी बाबा आपूण शेतांत गेले उपरांत जर आपल्याक सगळें जातलें तो पर्यंत लोक इनवॉल्व जावंक शकना म्हणजे खंय तरी तांकां आउट ऑफ वे वचून तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय म्हणून हांव मुद्दम प्रत्यक्षान वचून हांवें तेजी पयलीं पाहणी केली आनी जाता तितलो बेगीन तांकां सगळें सपोर्ट करपाचें आश्वासन दिलें आनी करतलो बी आनी त्या वेळार इंस्ट्रक्शन ना त्या दिसाक जेन्ना हांवें गेल्ले कडेन तेन्ना रिपोर्ट सगळो कंप्लीट नासलो सगळ्यांचो कित्याक काही कडेन उदक भरलेलें आसलें आजुनूय उदक जो पर्यंत सुकना तो पर्यंत तें इन्स्पेक्शन करूंक मेळना म्हणजे कमीत कमी 3,000 लोकांचे म्हणजे आज शेतकऱ्यांक डॅमेज जाल्ली आनी अरावंड 10 कोटीच्या आसपास पयशांचें लुकसाण जाल्लें आसा इतले हेजी शेतकरी 3,000च्या आसपास आसा आनी एमावंट जर पळयत जाल्यार 10,000च्या आसपास केळी आतां चडशे भात आनी केळी शेत आनी केळीचे हे चड त्रास जाल्ले आसा तुमी सगळ्याचो एस्टिमेट केलेलो आसा हय केला म्हळ्यार हांवें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पयलींच दिल्लें पूण आमकां शेतकऱ्यांक आमी त्रास करून दिवचे ना तांकां जी तेंची लुकसाण भरपाय आमकां जाता तितली बेगीन दिवपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड इट्टले ना हातूंत सद्याक सेंट्रलाचें प्रोविजन ना पूण फुडें जर आमची खूब हें आसा की शेतकी वेवसाय जर वाडयतले जाल्यार शेती ह्या खऱ्या अर्थांनी जे आमी जे डिसायड केल्ले आसा ते फुडें जर आमी तातूंत वेवसाय वाडयतले आनी म्हणजे शेतकी क्षेत्र हे इंडस्ट्री म्हणून जर आमी घेतले जाल्यार आमकां सेंट्रलाचो स्टेटी बरोबर सेंट्रलाचो सपोर्ट आमकां घेवचो पडटलो पण आनी विशय आसा मुद्दम बांद दारां ओपन दवरता खावटी आनी काम करना ताका लागूनय शेतां बुडलेलीं फुडें ना पळय ह्या फावटी जे शेतां बुडलात हेका वेगवेगळे कारण आसा एक म्हळ्यार पावस दुसरी म्हळ्यार तिळाच्या धरणाची 4 दारां ओपन करप जाली उदक म्हणजे जाल्ले कारणान तें उदक सोडप जालें आनी सगळें मिक्स जाल्ले कारणान लोकांची शेतांची लुकसाण जालें आनी काही लोकांच्या म्हणजे काही न्हू खुबश्या लोकांच्या घरांत सुद्दां उदक भरलें 3-3, 4-4 दीस 1-1.5 मिटर अशें घरांनी उदक भरून उरलें म्हणजे हें सगळें मिक्स जाल्लें आसा पूण तिसवाडीन पळयत जाल्यार चड करून मनशाच्या हेका लागून प्रॉब्लमाक लागून काही प्रमाणात पूण एक म्हळ्यार पावसाचो आनी म्हणजे हाजे प्रमाणे तिळाच्या धरणाचे ह्या उदका लागून चड सद्या जेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन केल्ले कडेन म्हाका हें आदळ्ळां पहिल्यांदा की जेन्ना हांव नॉर्थाक 3 तालुक्यांनी पळय हांवें जेन्ना विजीट केली जेन्ना बार्देश पेडणे आनी बिचोली 3 तालुक्यांनी शेतकऱ्यांची लुकसाण जाल्या ती तेंचे म्हणणे प्रमाणे आमचे सर्वे प्रमाणे पळोवन जे उदक पावसा लागून आनी
डॅमाचें उदक सोडले कारणान हेंच चड जाल्लें आसा सद्या. हाचे पयलीं सुद्दां थोडे फार जाय पूण इतली न्ही, हे फावटी चड जाला. ताका लागून आमची पयली प्रिफरन्स आसा तो ह्या शेतकऱ्यांक जी लुकसाण जाल्ली आसा हां तेजी भरपाय आमकां दिवपाक जाय. ओके